आज मार्केट एन्क्रोचमेंटाचे आता पळय आमी आतां इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शन असल्या कारणान सगळे जाण आपापल्या पक्षा खातीर कामाक बिजी आसले. सो हांगा तेजो फायदो म्हाका दिसता हांगा जे मार्केटान आयज एन्क्रोचमेंट चल्लेले पळय भायर ते जागो एक चलपाक सुद्दां मेळना जाल्यार ते खंय तरी हांगा जे वेंडर्स आहा तेंच्यांनी एक रॉंग स्टेप उखललेलो आहा की तेंच्यांनी आपली जी जागा दिल्या तेजेकून तेजी आनी चड सुवास तेंच्यांनी यूज केलेली आहा, एन्क्रोचमेंट इल्लिगल केलेली आहा. सो हेचेर खंय तरी मुन्सिपाल्टी आतां रिएक्ट जातली कारण आतां सगळो इलेक्शनाचो प्रोसेस सगळो काबार आतां बॅक टू परतून नॉर्मल ऑपरेशन म्हणटा पळय त्या भशेन सगळे कौन्सिलर आतां परतून आपल्या ड्युटेक मुन्सिपाल्टी तशें इतर आपले कार्य चालू आसतले तेन्ना हे मागता हे जे वेंडर्स आहा शॉप वेंडर हेंच्यांनी खंय तरी आपली दखल घेवन खंय तरी शिस्त बाळगपाची गरज आहा कारण ही शिस्त बाळगल्यारूच मार्केटान खंय तरी लोकूय येतलो धंदो वाडटलो. हांगा सद्या कितें आतां जागो सामको उणा सामको कमी आहा लोकांक चलोवंक मेळना भितून गाडी समज रिक्षा समज येयली तर आतां तुमी पयली रिक्षा येवन कसलो जागो आनी सामको अडचणीत पडलेलो लोकांक चलोवंक सुद्दां मेळनासलें. सो खंय तरी हांगा मागता वेंडर्सा खातीर तेंचेर शिस्त बाळगपाची गरज आहा नाल्यार मुन्सिपाल्टी खंय तरी कारवाय करतली तेन्ना तुमी म्हणूंक शकना की हो कौन्सिलर आमचेर एक्शन घेवंक जाता. शिस्त आसल्यारूच फुडें कारवाय बरी चलपाक जाय की शिस्त नाल्यार सगळे बेशिस्त वागोंक लागता. बेशिस्त वागल्यार सगळे कानून आमचे शिस्त आहा पळय लॉ अँड ऑर्डर क्रिएट जावंक शकता म्हणजे खंयच्या खंय जाता तेका लॉ कांयच नासता म्हणजे रुल्स अँड रेग्युलेशन नासता. सो मागता हांव वेंडरा कडेन तेंच्यांनी हेचेर मातशी आपली पर्सनल इंट्रस्ट घेवन हेचेर मुन्सिपाल्टीचो जो रूल आहा तो फॉलो करचो. हो मुद्दो मुन्सिपाल्टी घेतात तेंचो कांयच आमकां हेचेर हे मुद्द्याचेर पयलो प्रश्न आसता की हेचेर आमी ह्यो जे इन्क्रोचमेंट चल्ला पळय हेचेर मुन्सिपाल्टीचो चड भराव आसता. पूण कारण कितें आतां एक कंटिन्यू गेल्या फावटी येयल्ले मार्केट कमिटी ही रेड मारपाक येयल्ली आपलें इन्स्पेक्शन तेन्ना एक 4 दीस लोकांनी हेचेर शिस्त पाळ्ळी. हे लोकांनी परतून आपलें सामान वेवस्थीत दवरलें पूण तेजो बापूय तोच जाता 5व्या दिसा परतून तेच करता. सो कोणाची मिस्टेक हितून मुन्सिपाल्टी समज परतून धांवूंक लागली फाटीं जाल्यार तेंची कामां खंय तरी आसता जाल्यार हितून हे वेंडर्सांची आपली पर्सनल इंट्रस्ट घेवन तेंच्यांनी ही फॉलो करपाची गरज आहा नाल्यार हेच्या फुडें कडक कारवाई करपाची आमी एक सूचना एक CP नाल्यार COक आमी सांगूंक शकता की हेचेर कडक कारवाई जावची की अशें चलन तांकां दिवचें की कारण तेणी फुडें त्या भागांसून फुडें येवपाक तेंच्यांनी 10 फावटी चिंतपाक जाय. अशी रूल केल्यारूच ते खंय तरी सुदारतले म्हणूंक शकता हांव कारण हेची जी बेशिस्त आहा पळय तिका शिस्तीन हाडपाची तितलेच कारण मुन्सिपाल्टीन आपले स्ट्रॉंग एक हे घेवपाची गरज आहा की बाबा हेंचेर कितें तरी कारवाय करपाक जाय म्हणून नाल्यार हे अशेंच चालू उरतले आनी सगळे आमचे हांगा मार्केट म्हणटा तो घाण गो दिसों लागता आनी कांय ताका शिस्त नासतलें. हय एन्क्रोचमेंट हे वेजिटेबल मार्केटान चालूच आसता. जेन्ना तांकां कळटा की बाबा ऑफिसर्स जे येता मुन्सिपल ऑफिसर्स येता रेड मारपाक तेन्ना ते लिपतात म्हटल्यार जे मदीं जे वाटेर दायटात ते काडटात ते आनी ते गेले की आसाय तशे परत मागीर मदीं लायतात. तितून कितें जाता लोक जे भाजी मार्केटान येता खरेदी करपाक तांकां त्रास जाता चलपाक मेळना किंवा खूब प्रॉब्लेम जाता. कांय जावन तितून स्कुटरी हाडटा म्हण सगळें मिक्स भाजी जाता. आनी आतां इलेक्शनाच्या आसलेल्या कारणान कितें जालां सगळे ऑफिसर्स बी सगळे इलेक्शन ड्युटीक बिजी आसलेले म्हणून कांय सांगना. सो आतां एकदां गव्हर्मेंट फॉर्म जालें की मागीर सगळे आपआपल्या खर्चेर आसा तशें आसतले. सो त्या नंतर हांव मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा जी मुन्सिपल आमची मोर्मुगांव मुन्सिपल कावन्सील तेंच्यांनी कडक एक्शन घेवची म्हटल्यार जो कोण आयकना न्हू तेंचे कायमचे बंद करचे कितें न्हू कित्याक भंय ना जाल्यार कांय जावचें ना.